श्याम किती चालला? प्रमोद सांगपाचें म्हणजे कोविडाचे जर हे म्हणजे 2-3 इश्यू आहा हितून कोविडाचो जर हे घेतले जाल्यार खूब बरें दिसता की कोविडाच्यो केसी ज्यो आहा भारत देशांत सद्या 2000हून हेका पावल्ले आहा इतल्यो ज्यो आसतल्यो म्हणजे कमी कमी जायत येता आणि आयज एबोव 18 हांकां वॅक्सिनेशन सुरू केलां 2-3 सेंटरांनी सारस्वत कॉलेजीन आसा मागीर सेंट जोझफ हायस्कूल कालांगूट थंयसर 18 इयर्स वॅक्सिनेशन आनी ते 18 इयर्साचे खूब उमेदीन जे 18 वर्सां वयले जे भुरगे आहात ते उमेदीन वॅक्सिनेशन घेवपाक म्हणजे गर्दी कशी येता सकाळी पासून गर्दी आसली आणि थोड्यांनी ऑनलायन तेंच्यांनी हे केल्ले आहा ते येवन पळयतात केन्ना आमकां पासून केन्ना आमकां येवन हे मेळटले घेवपाक वॅक्सीन आणि दुसरे गजाल जेन्ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत जी टेस्टिंगाक लागून किंवा बाकीचे हेका लागून जे कोविडाची एखादी गर्दी आसताली ती आज दनपारां गेल्ले तेन्ना जर पळयली जाल्यार खूब गर्दी कमी दिसता हॉस्पिटलांनी पासून या ही एक बरी गजाल आसा. दुसरी आनी एक बार्देशांचे म्हणजे जी शापोरा रिवर आहा काल शिवोले फ्लोटींग जेटी जी हाडून शिवोले पुला कडेन थंयसर हे केल्ली कॅप्टन ऑफ फोर्सान तेका काल शिवोलच्या म्हणजे फिशरीज आनी पंचायतीन तेका ऑब्जेक्शन हाडलेलें मागीर त्या उपरांत तेंच्यांनी कॅप्टन ऑफ फोर्साचे आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर आहलो तेंच्यांनी सांगलें की आमी ती जेटी म्हणजे पलतडच्या सायडीन जी चोपड्याच्या सायडीक व्हरतले म्हणून आनी तिसरे आयज जेन्ना हे जे फिशर्स हे आहा म्हणजे पारंपारीक जे नुस्तें मारपी होडयेकार बी आहा तेंच्यांनी आयज हे केलां आमकां म्हणजे फूल शापोरा न्हंयनूच आमकां ती जेटी नाका आनी दुसरी अंजुना कांयसुवा बायोडायवर्सिटी कमिटी आहा तेंच्यांनी बी ऑब्जेक्शन हाडलां की आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना थंयसर आमी जेटी न्हू आमकां कांयच नाका कित्याक जो जीव जंतू जितले लोक जे पारंपारीक जे शापोराच्यान सकयल साळ मेरेन जी म्हाज्या फाटल्यान दिसता ती ही न्हंय दिसता ती ही न्हंय शापोरा न्हंय जी शापोरा कांयसुवाच्यान स्टार्ट जाल्यार ती सकयल बिचोले तालुक्यान साळ मेरेन ही आसा फुडें ती मागीर महाराष्ट्रान मणेरी ते थंयसून वयता आनी तेतून लोक बारीक बारीक नुस्तें खुबे तिसऱ्यो हेतून पोट भरपी लोक खूब आसा त्या खातीर जर त्यो जेटी बिट्यो येयल्यो जाल्यार आमकां आमच्या पोटाक मार बसतलो तेन्ना ते हाडच्यो न्हू ह्यो एक हे आसा